माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां येवकार. तुमी पळयतात मन कोंकणी. हांव मेगन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट तुमचे खातीर घेवन आयलां आयज आनीक 3 म्हणी. चला तर लोकां बरोबर चर्चा करुया, जापो मेळोवया आनी ह्या एपिसोडाक मुखार व्हरुया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. फातर्पेच्यान गोंय भरता. No idea. सेम केन्ना आयकूंक ना काकी. ओके, हांव एक क्लू दिता. फातर्पेच्यान गोंय लागीं ना हांवें केन्ना आयकूंक ना. हांवेंनूय ना. फातर्पेच्यान गोंय लागीं कशें? बरें दिसता. बरें दिसता. ओके, बरें दिसता. बरें दिसता. ओके, युजली आमी कितें म्हणटात, बरें दिसता इज नॉट करेक्ट आन्सर. आमी म्हणटा फातर्पेच्यान गोंय लागीं करप अशें आमी म्हणटात. ओके, फातर्पेच्यान गोंय लागीं करप म्हटल्यार थोडी जाण अशी जेवपाची आसा ती अशी जेयतात. म्हणजे हय, म्हणजे गरजे शिवाय आपलें काम वाडोवन घेवप. सरळ मार्ग आसा ना, आपण असो करतलो, आपण अशें करतले. हय, ओके. सो फातर्पेच्यान गोंय लागीं करप. आख्ख्या गोंयाक हांव आतां फातर्प्यार रावता आनी आख्ख्या गोंयाक लागीं करता. शेजाऱ्याच्या बरवाशार रोस काडलो, पूण कितें केलें त्या रोसाचें? ना जायचें ना. ओके, हे ना आयकलें तरी. शेजाऱ्याच्या कुस्तार रोस काडप आनी मागीर कितें? आयकूंक ना. काय ना. गजाली हाडपाक विसरलो. कितें जालें? कितें जालें? तुमकां कितें दिसता कितें जातलें रोसाचें? शेजारच्या बरवाशार हांवें रोस काडलो, पूण तेजे कितें उपेग जालो? तुमकां कितें दिसता? तुमकां शेजाऱ्याच्या हितून आपणें कितें सांगलें जाल्यार करपाक जायना. एक बरें जाता जाल्यार एक वायट जाता. ना आयकूंक ना. ओके, आमी युजली म्हणटा शेजाऱ्याच्या बरवाशार रोस काडलो, पूण तो माडाक घातलो. तुमकां कळटा कितें ह्या म्हणीचो अर्थ कितें आसतलो? शेजाऱ्याच्या कुस्तार वा शेजाऱ्याच्या बरवाशार रोस काडलो, पूण माडाक वतलो. शेजाऱ्याचेर विश्वास दवरलो. इट वेंट रॉंग. शेजाऱ्याच्या कुस्तार कितें तरी केलें वा शेजाऱ्याचेर बरवासो दवरलो, पूण हय, दुसऱ्यांचेर अवलंबून रावून आपणाकूच मागीर हांवें त्रासान घातलो, आपल्याचेच वायट करून घेतलें तशें. कित्याक म्हाका ते शेजाऱ्यान उडयलो, भायर उडयलो वा सोडलो, अशें डिच केलो अशें आमी म्हणटात पळय युजली तशें. कानाचें सूप करून म्हटलें कानाचें सूप करून कितें? खबर कचरो काडप. आवाज येता. आवाज येता. ओके, आवाजच येता. कानाचें सूप करून तुमी तुमच्याय तरेन जाप दिवपाक जाता की तुमकां दिसता की हांव अमकी जाप आसतली बीन जाल्यार. कानाचें सूप करून म्हणी सूप करून आमी कितें करतात? कानाचें सूप करून. कानाचें कशें सूप जातालें गो बाय? ते तुमचो तर्क सारको आसलो. कानाचें एक्चुली सूप जावपाक शकना, पूण जेन्ना तें जाता तेन्ना आमी ह्या म्हणीचो वापर करता. म्हणजे जेन्ना कोण तें म्हण आहा आतां गणपतीची मे म्हणटा ते आमी येवले इले दोळे तेजे मोठे मोठे कान अशें म्हणटा आमी एक म्हण. तिने फर्स्ट टायम ऐकला. एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐकला. खरें फर्स्ट टायम ऐकला तुमी तिनूय म्हणी? ओके, तुमी खंयच्या वाठारान वा खंयच्या गांवान? मोरजी. तुमी ती काय मोरजेची. ओके, केन्ना आयकला कानाचें सूप करून आयकप ना? ओके, सो कानाचें सूप करून आयकप म्हणल्यार कान दिवन आयकप. म्हणजे तो कितें सांगता, केन्ना सांगता तशें. कानाचें सूप डस्टपॅन म्हणटा पळय, सूप करून आयकप. सूप म्हणटात पळय आमी, तें करून आयकप. ओके. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग
कोंकणी साहित्याची वळख. फाटल्या एपिसोडांत आमी कोंकणी साहित्यांतल्या कवितांचेर आनी तांच्या कवींचेर चर्चा केल्ली. आयज एक पावल मुखार मारुया आनी कोंकणींतल्या गेय कवितांचेर आमी भाश्य करुया. गीत म्हणल्यार सॉंग आनी कविता म्हणल्यार पोयम. हे दोनूय वेगळे असले तरी जायत्यो कोंकणी कविता गीत स्वरुपांत आयिल्ल्यो मेळटात. आयज दीप कारापुरकार प्रोडक्शन हांच्यांनी संगीता वरवीं कोंकणी गितांच्या मळार दिल्लें योगदान आमी पळयतले. यो यो साळो रे यो, पोरसू तुजें गे यो, यो यो साळो रे यो, पोरसू तुजें गे यो. तुझे विणे ह्या नांवान दीप कारापुरकार प्रोडक्शन आपलो पयलो आल्बम काडटा. ह्या आल्बमांतलें एक गीत म्हणल्यार साळो रे यो. उदय भेंब्रे हांच्यांनी तें बरयल्लें. शांतनू मुखर्जी म्हणल्यार शान हांणी गायिल्लें जाल्यार अशोक पत्की हांच्यांनी ह्या गिताचें संगीत बसयल्लें. दीप कारापुरकारांच्या प्रोडक्शना वतीन आयिल्ले हेर आल्बम जे सीडीच्या स्वरुपांत आसात ते म्हणल्यार हजार जैतां, नशा तुजी, सोबीत सफर, जय जय गोंय आदी. तांची गितां आयज युट्यूबाचेर लेगीत आयकपाक मेळटात. दीप कारापुरकार प्रोडक्शना वतीन रेकॉर्ड जाल्लीं कांय गितां म्हणल्यार मोग तुजो गो, सांज पिशी, हांवें न्हय गे, पांचवी चली, नील रंगान, ए मना आदी. कोंकणीचे ज्येश्ठ बरोवपी मनोहरराय सरदेसाय, श्रीधर कामत, साईश पाणंदीकार, उदय भेंब्रे, राजय पवार हांच्यांनी बरयल्ल्या ह्या सगळ्या गितांक संगीत बसोवपाचें कार्य अशोक पत्की हांच्यांनी केल्लें आसा. तशेंच ही कोंकणी गितां ज्येश्ठ गायकांनी म्हणल्यार बेला शिंदे, स्वप्नील बांदोडेकर, वैशाली सावंत, शंकर महादेवन, शान आदी हांच्यांनी गायिल्लीं आसात. दीप कारापुरकारांच्या गितांनी परफेक्शनिझम आनी प्रोफेशनलिझम जाणवता. अनंतबाब अग्नी हांच्यांनी एका कार्यावळींत दीप कारापुरकारांची मुलाखत घेतिल्ली. हे मुलाखती वरवीं लेगीत आपल्या कामाच्या बाबतींत दीप कारापुरकार कितली अचूकताय बाळगिता म्हणपाचें कळटा. तूं येना ह्या गिता वरवीं तांच्यांनी प्रयोग केल्लो दिसता आनी सैम, मोग सारकेले विशय हाताळटना तांच्यांनी नील रंगान, दामोदरा ही भक्ती गितां लेगीत हाताळ्ळी मेळटात. अशे तरेन दीप कारापुरकाराच्या प्रोडक्शना बरोबर आनी जायत्या जाणांनी कोंकणी कविता गिताच्या स्वरुपांत हाडिल्ली मेळटात. तुमी ह्या सगळ्यांची नांवां आमच्या कमेंट बॉक्सांत घालपाक जाता. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडांत. तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वताक गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.